30 तारीख दुसरो उरला ताका ती केस नाल्यार आनी मुट्टेली पोस्टपोन हें जावचें ना वयता म्हाका दिसता कित्याक नाल्यार फक्त कोर्टान व्हरून उबो करतालो जो पळय ताणें फोटो काडले म्हणजे सारके आनीक बरें सांगलें हांव उबो रावपाक थिंगा आय रिली एप्रिशिएट द जज एज डायरेक्ट आयडिकली ताणें हे पाटी व्हरोंक ना म्हाका आनी आपोवंक 2012 इलेक्शनाच्या वेळार वेळी चर्च हल्लो जाल्लो ते केशीत 2 पाद्री धरून 22 जाणांचेर खुनाचो यत्न केलो म्हूण IPCच्या 307 धरून बाकीची कलमां लायिल्ली मडगांव कोर्टात केस चलताली ही कलमां फाटीं घेवची म्हूण सरकाराचेर थंयच्यान फाटलीं कितलींशींच वर्सां बरोच दबाव येतालो सरकारान दिल्लें उतर पाळ्ळें म्हूण विजय सांगता गव्हर्नमेंट ऑफ गोंयकारपण बिलीव्स दॅट नो रिलिजियस लिडर इज केपेबल ऑर वूड एवर इंटेंड to attempt to murder somebody. This is one. Secondly, what also statement karta hai is a political statement that we have kept our word, that we keep our word. But it is also a fact that the JMFC earlier in this case has clearly said that these are minor injuries and this don't call for attempt to murder section to be used. Which is why this was earlier withdrawn and the government then, the old government had moved an appeal. That appeal is now withdrawn. So एक म्हाका खोश भोगता की सरकारान दाखयलेलें आहा की सरकार उतर राखता सरकार गोंयकारां बरोबर आहा सरकार सगळ्यांचें बरें जावचें हें मानून आहा आनी चड करून जे कोणाक दिसता सरकार एकूच लोकां खातीर ओ मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर विरुद्ध आहा अशें जें कोणाचेर प्रोपगंडा जो चलता तो आयच्यान हो प्रोपगंडा बंद जावपाची गरज आहा कित्याक आमी जें सांगलां तें आमी केल्लें आहा ह्या हल्ल्यांत पुलिसांकूय बरोच मार खावचो पडिल्लो तांकां बडयल्ले पुलिसांक मारूय लागिल्लो आतां ते केशींतलो नेमको आरोपूच सरकारान रद्द केला प्रुडंटा खातीर सावयो डायस